सोनसड्यार मिक्स कोयराचे राशीक उजो लागल्या उपरांत शारांतल्या कुसक्या कोयराच्यो राशी पालिकेच्या गळ्या मेरेन पावल्यो आनी पालिकेन जाता नजर जावन थोड्या भोव प्रमाणात गार्बेज सेग्रिगेशन जाग्यार घालें. मात सोनसड्या वेल्या प्लांटाचे कफू जावं सुटना. फारीकपणा वेल्यान वाद कोर्टात. मुख्यमंत्री म्हणटा सोनसड्याचो प्रस्न जाग्यार घालो काय मडगांवकार सुटले. प्लांट अजून फोमेंतो कडेनूच. डायरेक्टली आम्ही आमची रिक्वेस्ट केला त्याचे पैसे किती दिवपाचे आसा दॅट लिटिगेशन इज देयर दॅट वील गो ऑन आमचे कांयच म्हणलें ना. बट मडगांव शहराच्या दृश्टीन तो जर ट्रीट करतले आसत जाल्यार ताका एक्सपर्ट एजन्सी जाय. आयदर विथ द DMA अदरवायज द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ह्या दोनांच्या माध्यमांतल्यान तो आमी ट्रीट करता. त्या खातीर आमी कोर्टा कडेन अपील तेच करतले की तुजो ट्रीट करपाक आमकां दिवचो सो दॅट तो आमी ट्रीट करता. ताचो पयशांचो विशय कित्याक तो सोडोवया तितून कांयच म्हणलें ना. हांवूय बी जी एजन्सी आसा फोमेंतो ग्रुपची तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हँड ओवर तो दिवचो सो दॅट आमकां शहराची स्वच्छता नितळसाणी आमकां दवरपाक मेळटलें. पयशांचे लिटिगेशन्स कितें आसा तें उलोवया ताच्या कोर्टांतल्यान कितें तो विशय सॉल्व करुया. इशू जाग्यार घालतलो जाल्यार मायकलाक त्या वाठारांतले आमदार रेजिनाल्ड, विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत आनी लुइजिनाचें सहकार्य जाय. So we have a plan of action to start. The day Fomento Green vacates the plant or hands over the plant to Margaon Municipal Council, we will step in. Till they are there, we cannot step in. And solution to Sonspada is only Solid Waste Management Corporation. आम्ही करून दाखवले, आम्ही बेश्टे उलयना, करून दाखवल्या. सगळ्यांचे कोऑपरेशन मागता. आमचो दिगंबर कामत हू इज द MLA ऑफ मारगांव, विजय सरदेसाय हू इज द MLA ऑफ फातोर्डा, आनी आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स हू इज द MLA ऑफ कुर्तोरी, including आमचो बाब लुइजिन फले who is the MLA of Navile. These are the 4 neighboring constituencies which are directly affected. So we want cooperation from them, the municipality, the chairperson and all the like-minded people, NGOs, everybody. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.